म्हादय न्हंयचेर आशिल्ल्या कळसा बंडोरा प्रकल्पाच्या कामाक एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स दाखलो दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकार दिल्ली पावलो। प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो। बसकेत चर्चा जाली ती अशी: कर्नाटकात पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न गंभीर आसा। कांय वाठारात दुष्काळाची परिस्थिती, ते फाटभुंयेर म्हादयच्या उदकाची कर्नाटकाक गरज आसा। कळसा बंडोरा प्रकल्पाक डीपीआर मेळ्ळो, मात एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स मेळोक नाशिल्ल्यान काम बंद आसा। केंद्रीय राना मंत्र्यान एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकाराची प्रधानमंत्र्याकडे मागणी। केंद्रीय राना मंत्र्या वांगडा उलोवन प्रश्न तडीक लायता म्हूण खंय प्रधानमंत्र्यान उतर दिला। सुमार 40 मिनटां बसका जाली म्हूण सुत्रां सांगता। म्हादयच्या कळसा आणि बांडोरा या नाल्याचे पाणी कर्नाटकाच्या दिशेने वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकारान जो सुधारित डीपीआर केंद्राच्या जलस्रोत मंत्रालयाक धाडिल्लो तेका त्या मंत्रालयान मंजुरी दिल्ली आसा। मात्र हे काम सुरू करपा खातीर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान ना हरकत दाखलो हो दिवपाक जाय आणि हो दाखलो दिवपाचें जे काम आसा ते सध्या प्रलंबित आसा। तेका लागून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विशयाकडे व्यक्तिगत लक्ष दिवन या डिपार्टमेंटा कडल्यान आपणाक ना हरकत दाखलो दिवची अशी मागणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेऊन केली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या विषयाचेर लक्ष घालून ते काम सुरू करपा खातीर बेगीतल्या बेगीन आमकां ना हरकत दाखलो दिवची अशी मागणी त्यांनी केली आसा। त्या संदर्भातले निवेदन हे मोदीक दिल्ले आसा। त्या वेळाचेर कर्नाटकाचे जे उपमुख्यमंत्री आसा डी.के. शिवकुमार हे थंय उपस्थित आशिल्ले। मजगती म्हादय प्रवाह समिती 4 जुलै सावन म्हादय न्हंयची पळोवणी करतले। 7 जुलयाक ती समिती कळसा बंडोरा सयत कर्नाटकांतल्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितले म्हूण माहिती मेळटा। पुरोडा खातीर प्रमोद पोंडे।